नमस्कार, दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. स्वतंत्राय दिसाच्या कार्यावळीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन व्हडली घोषणा केली. दिवाळीक जीएसटीचेर व्हडलो निर्णय येतलो अशें प्रधानमंत्री उलयलो. भारतवासियांक दिवाळीक ही व्हडली भेट आसतली म्हूण प्रधानमंत्र्यान जीएसटी सुधारपाचे उतर दिले. दिल्ली रेड फोर्टार जाल्ल्या स्वतंत्रताय दिसाचे कार्यावळीक प्रधानमंत्री उलयलो. मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवी की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए समय तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम दरवाजे खटखटा रहे हैं और बहुत तेजी से हम उसको अचीव भी कर लेंगे। और कोई तो दिन होगा मैं आपके बीच आकर के लाल किले की प्राचीर से ये खबर भी सुनाऊंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। म्हजे घर येवजणेंतल्या फाटल्या 60 वर्सां सावन वंचित आशिल्ल्या मूळ गोंयकारांक ताचे हक्काचे घर मेळटले. राजकारण करिनासतना कोमुनिदाद जमिनीत फाटल्या 40 वर्सां सावन आशिल्ली घरां नावार करूंक कोमुनिदादीन सहकार्य करचे असो उलो मुख्यमंत्र्यान गोंयभरांतल्या कोमुनिदादीक मारला. पणजे स्वतंत्रताय दिसाचे कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी, सस. गोंयभर कितलेशेच आमचे मूळ गोंयकार हे सुद्धा कोमुनिदाच्या जागेत रावता आणि ही कोमुनिदाची जागा ही तांच्या नावार करपा खातीर गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 अमेंडमेंट बिल 2025 हे हाडून तांकां आपल्या घराचो हक्क दिवपा खातीर आमचें सरकार हे प्रयत्नरत आसा. आनी म्हाका आस्त आसा की कोमुनिदादींतले पदाधिकारी हाका सहकार्य करतले, जेणे करून की मूळ गोंयकार आनी गेली 40 वर्सां पासून हांगा रावपी समेस्त गोंयकार ज्यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनान ज्यांच्यांनी सगळ्यांनी वांटो घेतला त्या सगळ्या जाणांक सहकार्य करचे हे कोमुनिदाद आनी बाकीच्या संस्थां कडेन हांव मागतां. ह्या बाबतीत कोणीच राजकारण करिनासतना सामान्य मनशाक आपल्या घरात व घरपणान रावपाचो अधिकार हो प्रत्येकाक आसा, तो दिवचो हे तांच्या सगळ्यांकडे आयच्या दिसा हांव मागतां. गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन बिल 2025 हे पारीत करून आपल्या जागेर बांदलेलें घर सुद्धा रेग्युलरायज करपाचो अधिकार हो ताका मेळचो म्हणून हे बिल आमी पारीत केलां. आणि नक्कीच आमी खंयच म्हणना
की कोणी इररेग्युलर बांदलेले रेग्युलर करता आसतना ताका फायन घेवन ताच्या कडल्यान व्यवस्थीत रित्या तितकेच पयशे घेवन आमी तें घर रेग्युलरायज करपाचें थारायलां. आमी हांगासर फुकट खंयसरूच दिना, नाजाल्यार रेग्युलर घर बांदलेल्याक इररेग्युलर बांदता ताका फुकट मेळटा काय कितें ही मॅसेज लोकां मदीं वचूंक दिवचें ना. ताणें फायन भरून आपलें घर रेग्युलरायज करपाचें, जेणे करून कायद्याचें पालन हाज्या फुडें काटेकोरपणे करप हें गरजेचें आसा. आनी हेन्स फोर्थ खंयच्याच गव्हर्मेंट लँडान आसतलें, कोमुनात लँडान आसतलें इररेग्युलरिटीज येवपाक जायना, म्हणूनय आमचो सरकार प्रयत्नरत आसतलो. सांग्यार आशिल्ली कुणबी विलेज प्रकल्प येता त्या 3 म्हयन्या भितर पुराय जातलो आनी सांग्या सारकेल्या ग्रामीण भागांतल्यान आमी म्हणटा तशें आमच्या कुणबी ह्या संस्कृतीक आमी पुरातन परत एकदां लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकारात केला. हातूंतल्यानय बी ग्रामीण कारागाराक व्हडली संद ही उपलब्ध जातली. डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात आमी फर्मागुडी हांगासर आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो फोर्ट हो डिजिटल संग्रहालय रुपांत पर्यटन नकाशाचेर हाडपाचें एक म्हत्वाचें पावल आमी घेतलां. थोड्याच दिसाच्या भितर ह्याय प्रकल्पाचो फावंडेशन स्टोन आमी घालपाचें आसा. मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलोच, मात आनीक थोडो वेळ वतलो म्हूण मुख्यमंत्री हेडॉनान उलयलो. मुखेल फुडाऱ्यांकडे चर्चा करून आनीक सल्लो घेवनूच हो निर्णय घेतले. कम्युनिदादीत घरां आशिल्ले 80% खंय गोंयकार अशें मुख्यमंत्री मुखार उलयलो. आमचो प्रत्येक खेपेक हो जो इंटरव्यू आसा तो सारको असो मुहूर्त आशिल्ल्या भशेन चवथीच्या पयलीं जाता. एक चवथीच्या 2 दीस पयलीं जाता किंवा 8 दीस पयलीं जाता. ह्याय खेपेक तो सारको चवथ तोंडार पावतकीर जाता. ही तिसरी चवथ ज्या चवथीक हांव तुमकां प्रश्न विचारता कॅबिनेट रिशफलाचो. 2 चवथी जाल्यो. आज तरी तुमी म्हाका कितें सांगतले? कॅबिनेट रिशफल करप हो तसो म्हणजे सगळे सामके विचार करून करचो पडटा. ओके, डेफिनेटली आय एम ऑलवेज कन्सल्टींग माय हायर लिडरशीप एट सेंटर आनी कन्सल्ट करूनच करता. अजूनय थोडोसो वेळ वतलो जेन्ना करपाचें आहा पळय न्हू. डेफिनेटली एक पोस्ट वेकंट आसा, तो जाता तितके बेगीनय भरपाक जाय. हाज्या खातीर मातसो गडबड आसा, बट जातलो इतकें हांव सांगूं शकतलो. पण आनी वेळ वतलो म्हणटा तुमी? थोडोसो वेळ वतलो. चवथी पयलीं बी कितें जातलें बितलें म्हणून आमी धरून चलपाचें. मागीर त्या प्रमाणे आमी पत्रकार चवथीची तयारी करतात. तुका जातलो तेच्या आदले दीस तुका कळटलो, इतकें जालें. सामकें आदल्या दिसाकच म्हणून सांगतात तुमी सामकें आतां डिसायड जाता आसतना तशेंच जाता न्ही. पण चवथीच्या पयलीं काय चवथीच्या उपरांत? हांवें त्याच खातीर सांगलो जातलो तेच्या दिसा आदले दिसा तुका 100% फोन करून सांगता. आदल्या दिसाक सांगता म्हणटा तुमी? सामकें 24 अवराची नोटीस, ताच्या चड कांय ना. हांवें 3 गजाली सांगल्या. पयली जमीन तेंच्या नांवार जातली, तांच्यांनी रेव्हेन्यू डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एप्लाय करून आपली जमीन जी आहा ही सरकारी जमनी वयली. सरकारी जमनी वयली. कोमुनदारी जमनी वयली कितें जाता? आतां उरता उरलो विशय कोमुनात जमनी वयले. हांव कोमुनात जमनीचेर जेन्ना येता, कोमुनात जमनीचेर एनक्रोचमेंट केन्नाच्यान सुरू जालें. कोमुनात जमनीचेर एनक्रोचमेंट हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार 90s सुरू जाल्लें, 1990 आनी वाडलें केन्ना तें तर आफ्टर 2000. हाज्या उपरांत तें मातशें चड वाडत गेलें. आतां कोमुनात जमनी कोणाच्यो? कोमुनादीच्यो म्हणजे गांवकारांच्यो. त्यो राखपाची रायट कोणाचो? कोणी राखपाक जाय आसल्यो जमनी ह्यो? तेंच्यांनीच राखपाक जाय आसल्यो. ह्या कोमुनादीचेर घरां बांदपाक दिली कोणी? सरकारान दिल्या. दिली कोणी तर तेंच्यांनीच दिली. कोमुनादीचेर रावपी 100% लोक सांगता म्हाका कोमुनादींतलीच जे कमिटी आसली किंवा जे गांवकार आसले कोण तरी, ओके, तांच्यांनी सांगल्यार बांद तूं, आपूण पळयता. ओके, कोणी तरी कोमुनादीच्या एकावंटाचेरूय पयशे घेतल्या, कोणी तरी आपल्याक रिसिप्ट दिवनूय पयशे घेतलेल्या, कोण तेन्नाच्यो ज्यो कमिटी आसल्यो तेंच्यांनी सांगल्यार बांद, आपूण पळयता. म्हणून प्रत्येकान अशा पद्दतीन तांकां बांदपा खातीर दिल्या. आतां हें सगळें बांदता आसतना आमी जर व्हेरीफाय करून पळयत जाल्यार हे 100% भायले लोक न्ही. हांव म्हजें कॅल्क्युलेशन परत नीट सांगता. इट इज मोर दॅन 80% ऑफ द पीपल आर द गोवन पीपल. कोमुनादीच्या जमनीचेर सुद्दां. मंत्रिमंडळात बदल जातलो केन्ना काय विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा जावपाचो तेन्ना जातलो. प्रदेश अध्यक्ष दामू दिल्ली BL संतोषाक पार्टी आनी आमदार मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड दिवन आयला. चवथी आदी म्हूण दामूचे मिडियाक शिनाल. मुख्यमंत्री BJPचो अध्यक्ष JP नड्डा आनी घरमंत्री अमित शाहक मेळून आयला. हालचालींक नेट. कॅबिनेट रिशफलाचेर मिडियान मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केलो. ताची जाप अशी. कॅबिनेटाचेर कितें जालें? बुधवारात दिल्ली सावन आयले उपरांत दामू नायक प्रुडंटा कडेन उलयल्लो. तो म्हणटा चवथी आदी जावंक शकता. सर दिल्ली तुमी आसतना CMय तुमचे बरोबर आशिल्ले अशें आयकूंक येता.
असतात ते आमचं एक प्रक्रियेचा भाग देवान ते आपले कामाक खातीर आसाम गेले आनी तांची आयज भेटी आशिल्ली. आता रोखडेच इलेक्शन येवपाचें आसा पंचायतीची जिल्हा पंचायतीची कितें स्ट्रॅटेजी बिटेजी कितें डिस्कस जाल्ली आसा? सगळें जातलें. आतां पयलीं चवथी वयली सगळ्यांचें वेवस्थीत जावन चवथी पयली रिसेबल चान्सीस एकूण जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सावंतवाडीतले एके बायलेक लग्नाचे हायस दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याचे प्रकरणात पोलिसांनी एका 18 वर्साच्या तरणाट्याक धरला. दिवचल पोलिसांनी 0 FIR केल्या उपरांत कोलवाळ पोलिसांनी धरलो. भुरगो नानोडाचो. जिल्ह्यात 0 FIR जावपाची BNSचे हे पयले प्रकरण. सावंतवाडीच्या 22 वर्साच्या बायलेक एकल्यान तुझ्याकडे लग्न जातलो अशें सांगून तिचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपान कोलवाळ पोलिसांनी 18 वर्साच्या नानोडच्या दुबाविताक अटक केल्या. दिवचल पोलिसांनी 0 FIR नोंद करून हे प्रकरण नोंद केले. उपरांत पोलिसांनी ही कारवाय केली. आता हे नेमके प्रकरण कितें तें आमी ह्या व्हिडिओन पळयात. नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट. 22 एप्रिलाक रातच्या 10:30 सुमार हो लैंगिक अत्याचाराचो प्रकार थिये एका गेस्ट हावजाच्या कुडीन घडलो. अशें कळोन येता की बायलेक त्याच्या घरकारान घटस्फोट दिला. पिडीत बायलेक 4 वर्साचे ल्हान भुरगें आसा. बायलेन पुलिसा कडेन कंप्लेंट दिला ते प्रमाण दुबावीत चलो 2 वर्सां फाटीं आपल्या एका इश्टाच्या लग्नाक सावंतवाडी आयिल्लो. तो चलो आपल्याक थंय मेळ्ळो. मागीर तांच्या मदीं बरीच ओळख जाली. उपरांत दुबावितान ताका आपोवन तेज्या कडेन लग्न जातलो अशें सांगून तिका थिये हाडली आनी आपल्याचेर लैंगिक अत्याचार केलो अशें कंप्लेनीन बरयलां. उपरांत दुबावितान आपल्या भुरग्या सयत बिचोले एका बिराडाक दवरलेली. मात थोड्या दिसांनी ताणें सांगलें की तुज्या वांगडा आपूण लगीण जावचो ना अशें ताणें सांगलें. उपरांत बायलेन 12 ऑगस्टाक दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर वचोन कंप्लेंट दिली. कंप्लेना प्रमाण दिवचल पुलिसांनी पयलीं 0 FIR नोंद केलो. हो लैंगिक अत्याचाराचो प्रकार कोलवाळ पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन जाल्ल्याचो स्पश्ट जालें. उपरांत हे प्रकरण दिवचल पुलिसा कडल्यान कोलवाळ पुलिसा कडेन गेलें. कोलवाळ पुलिसांनी कंप्लेन रजिस्टर केली आनी बुधवारा 13 ऑगस्टाक फातोडेर दुबाविताक अटक केली. आता फुडलो तपास कोलवाळ पुलीस करता. उद्देगाची घातक वेस्ट ह्या फुडें फोंडा एनवोकेरा कडेनूच दिवंक सक्ती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नजर दवरतले. घातक वेस्ट गोंया भायल्या कंपन्यांक दिवंक मेळची ना, मुख्यमंत्री उलयला. एनवोकराचो पिसुल्ल्या ट्रीटमेंट प्लांट आयला. मुख्यमंत्र्यान प्लांटाचें उक्तावण केलां. गोंयांतल्या इंडस्ट्रींचे हजार्डियस वेस्ट ह्या फुडें फोंड्याच्या एनवोकेरा कडेनूच दिवपाचे सक्तीचे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ नजर दवरतले. वेस्ट हेर राज्यांनी कंपनीक दिवंक मेळचे ना, मुख्यमंत्री उलयलो. की आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज रिकॉग्नायज एज अ नॉलेज पार्टनर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्बन डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ही रिकॉग्नायज आसा हें सांगपा खातीर म्हाका खूब खोस भोगता. आनी खरोखरूच म्हणजे पुराय देशाक जर नॉलेज पार्टनर म्हणून आमच्या बरोबर डॉक्टर शरद काळे आहा, जे इज अ एडवायजर फॉर द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सिन्स फ्रॉम द बिगिनींग. प्लांट सुरवात जाला तेन्नाच्यान ते आमकां गायड करीत आसा आनी ताकाच लागून इतकी हायट आमी अचीव करपाक शकले. 125 crores of rupees SMC ग्रुप हांच्यांनी स्पेंड करून हो प्लांट्स तेंच्यांनी फुडल्या 100 वर्सां खातीर गोंयांत तयार केल्लो आसा. एक लक्षांत घेयात, इट इज नॉट फॉर द शॉर्ट पिरियड. फुडल्या नेक्स्ट 100 years टायम टू टायम अशा पद्दतीचो हॅझर्डस वेस्ट ट्रीट करपाची फॅसिलिटीज ऑन द PPP बेसीस, पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप निव्वळ तांच्यांनी 125 कोटी रुपया हांगा इन्वेस्ट केल्या. आनी ते जेन्ना गव्हर्मेंटाच्या एका उतराचेर जेका आमी म्हणटा इतके पयशे हांगा इन्वेस्ट करता, तेन्ना इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आवर डायरेक्टर ऑफ द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. गोंयांतल्या एकूय हॅझार्डस वेस्ट तयार करपी कंपनीन तांचो हॅझार्डस वेस्ट जो आसा 100% फोंडा एनवोकेर हेका धाडून दिवपाक जाय किंवा ते वचून कलेक्ट करतले. ताज्या खातीर कोणीच ह्यान फुडें
ना आमी भायल्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट केला, आमी आमचो ट्रीट करता, ना शक्य जावचें. ती 100% पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्यान फुडें पर्सनली मॉनिटर करतले आनी तांच्यांनी आपलो हेजार्डस वेस्ट जो आसा हो हांगासरूच दिवचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोलवा माडेलात जाल्ल्या हल्ल्यांत आतां मेरेन 9 जाणांक अटक. 20 वर्साच्या सुनील बलवाराक तिसरे दिसा उखल्लो. मंगळारा फातोडेर माडेलांत तलवारी आर्मां कोयत्यांनी दोगांचेर हल्लो केल्लो. जखमी दोगूय आजून जीएमसीत. गँग वॉर म्हण बोवाळ पडला. पुलीस म्हणटा तपास चल्ला. चड कांयच उलयनात. आनिकूय कांय जाणांचेर दुबाव. चवथीचे तोंडार नाल्ल म्हारग. पणजे मार्केटांत साठांनी नाल्ल परवडना. नो प्रॉफिट नो लॉसाचेर 45 रुपयांनी नाल्ल विकपाचो हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो प्लान म्हूण MD सांगता. फाटल्या 3 वर्सांत सुमार 3.5 कोटी नाल्ल 98 लाख आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात. खात्याचो डाटा सांगता. ऐन चवथीच्या तोंडाचेर नाल्ल बरोच म्हारग. पणजे मार्केटात 60 ते 80 रुपया नाल्ल लोकांक परवडना. नाल्लाचो प्रायस कसो? 30, 80. आता प्रायस होच चल्ला सायजी प्रमाणे. आता सो हो कितल्याचो? 80 आणि मजगती नो प्रॉफिट नो लॉसाचेर 45 रुपयान नाल्ल विकपाचो हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो विचार. जसो आमकां नाल्ल हो पडला म्हणजे जसो आमकां लँडेड रेट पडलेली आसा त्याच रेटीन आमी तो गिरायका पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. जेन्ना आवटलेटाचेर वयतलो तेन्ना आवटलेटवालो आपले थोडेशे मार्जीन दवरून हो नाल्ल आहा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. ल्हान जे माड आसात तातूंत तांकां हाडसर काडप आनीक विकप बरें पडटा. आनीक भाटकाराकय बी कितें आसता कटकट आसना. तो डायरेक्ट 1 वर्सा खातीर आपल्या अमकेच पयशे दी अशी म्हणून तांचे कॉन्ट्रॅक्ट जाल्लो आसता. त्या खातीर बी प्रोडक्शन नाल्लांचें जायना आनीक कमी जाता. फाटल्या 3 वर्सांत सुमार 3.5 कोटी नाल्ल आणि 98 लाख आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्या म्हणून खात्याचो डाटा सांगता. नोव्हेंबर 2022 मार्च 2023 मजगती 65,30,103 नाल्ल आयात केल्यात जाल्यार 32,21,775 आडसरां आयात केल्यात. एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 मजगती 1,85,55,747 नाल्ल भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात जाल्यार 50,58,725 आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात. एप्रिल 2024 ते मे 2024 मजगती 46,17,639 नाल्ल भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात जाल्यार 1,12,230 आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात. जून 2024 ते मार्च 2025 मजगती 45,67,405 नाल्ल भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात जाल्यार 14,44,155 आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात म्हणून डाटा सांगता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार, साहिल मांद्रेकार आणि नारायण पिसुलेकार. कम्युनिदादीचे जमिनी वयली अतिक्रमणां कायदेशीर करपी विधेयकाक गोंयभरच्या कम्युनिदादीचो खर विरोध. सगळ्या कम्युनिदादींनी विधेयका आड ठराव घेवन ताची कॉपी सेव्ह गोवा सेव्ह कम्युनिदाद समितीचे स्वाधीन करची म्हूण ऑल गोवा कम्युनिदाद संघटनेचो उलो. हे इलिगल बिल कुमदादीचे जे रायट्स आहे ते रायट्साचेर वयर येवन आपण गव्हर्नमेंट जावन कुमदादी हे एक्नॉलेजमेंट घेनासतना जी कुमदादी बाटांत इलिगल स्ट्रक्चर्स आहे हे बांदपाचें जे बिल हाडलो जे इलिगल आहा हे बिलाचेर ओपोज करपाक आनी निशेध मारपाक आमी सगळे गोंयभर जे कुमदाद आहाय तांकां एक उलो मारलो. आमी परत एकठांय जाल्या ओन्ली टू लेट एवरीवन नो 24 ऑगस्ट एक अ प्रोग्राम कॉल्ड एज द मनसून फेलोशिप आणि हे मनसून फेलोशिपाचेर आमी माहिती दितले कुमदादीचे सिस्टमाचेर. बिफोर द 24 ऑगस्ट तुम्ही सगळे गोंयचे कुमदादीन आपल्या गेले कमिटी गेली मिटींग घेवची आणि एक रेझोल्युशन घेवचें. सरकारान पास केल्ल्या बिलाक गोंयभरांतल्या कमुदादींनी खर विरोध दाखयला. 24 ऑगस्टाक कमुदादींनी मनसून फेलोशिप प्रोग्राम दवरला. ताचे आदी सगळ्या गोंयभरांतल्या कमुदादींनी बसका घेवन सरकाराच्या बिलाक विरोध करपी रेझोल्युशन घेवन ताची प्रत सेव्ह गोवा कम्युनिदाद समिती कडेन हाडून दिवचो असो उलो ऑल गोवा कम्युनिदाद असोसिएशनान मारला.
And on the 24th of August, they should come for this monsoon fellowship. फेलोशिप प्रोग्रामा येवचे आणि आपल्या गेले कुमदादी गेली रेझोल्युशनां घेवची. द रेझोल्युशन गोज एज फॉलोज. वी द components ऑफ डॅश कुमदादी हुंच कुमदादी ते नाव घालपाचें. We the components of Dash Kumdad unanimously resolve to oppose the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4-1961 Amendment Bill number 39 of 2025 passed at the Goa Legislative Assembly on the 8th August 2025. Or जावन हा basic lines of the resolution. I call upon all the Kumdads of Goa की तुम्ही हे रेझोल्युशन घेवचे. आज 14 तारीख आहा आणि 24 तारीख जावपाक आणि 10 दीस उरले आहा. वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल दीज रेझोल्युशन्स अँड देन वी आर गोइंग टू मेक द प्लॅन नेक्स्ट. कित्याक आता ते गव्हर्नरागे एसेंटा वचपा आहा. आम गव्हर्नराकूय बरयतले, गव्हर्नराकूय मेळटले आणि गव्हर्नराकूय आमी ब्रीफ करतले. कित्याक प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.